मंत्री मिलिंद नायकान आपलो हट्ट कुशीक दवरून मुखेलमंत्री सावंताक लोकांच्या सुरक्षे खातीर जहाजांतल्यान नाफ्ता गणेश बेंजोप्लास्ट प्लांटान खाली करपाक दिवचो अशें मुरगांव युनायटेड ह्या बिगर सरकारी संस्थेच्या वांगड्यांनी मुरगांव पत्रकार परिशद घेवन जाहीर केला. नुशी नलिनी जहाज मुरगांव बंदराचेर हाडून दवरिल्ले तेन्ना मंत्री मिलिंद नायकान विरोध केलो ना. गोंयाचेर आयिल्लें संकट पयस करपाक मुखेलमंत्र्याक येस आयले उपरांत आतां मंत्री मिलिंद नायकान विरोध करप चुकीचें. मुरगांव अशे जायते प्लांट आसात तांचेर मंत्री आवाज कित्याक काडिना ते तांकां दिसनात काय असोय प्रश्न मुरगांव युनायटेड संस्थेच्या वांगड्यांनी मंत्री मिलिंद नायकाक केला. आनी आतां हो जेन्ना नाफ्ताचो संकट सॉल्व जावपाचो आहा तेन्ना आमचो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आहा तो ताका अपोज करता. आतां नाफ्ता आमचो हो जो आहा मोटिवेलो तो सड्यार गणेश बेंजोप्लास्ट हितून स्टोर करपाक येयला. आतां गणेश बेंजोप्लास्टान हितून पयलीं सुद्दां इन पास्ट सुद्दां जायत्या फाटी नाफ्ता स्टोर केला आनी ती सारकी IRSन सांगलेली आहा सेफ टँक म्हणून. जेन्ना IRS इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपींग जेन्ना सांगता की टँक दी सेफ जाल्यार हेका कसलो प्रॉब्लम आहा तो कळना. हो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर एक म्हयनो पयलीं सांगतालो की तो नाफ्ता न्हू म्हणून तो स्लज. थोड्या दिसांनी तो म्हणूंक लागलो की नाफ्ता न्हू कंटॅमिनेटेड कार्गो. आतां जेन्ना तो स्लज म्हणटा कंटॅमिनेटेड कार्गो म्हणटा जाल्यार सड्यार पावतकीर तेका नाफ्ता कसो जाता. पयलीं हिणी क्लियर करनी की बाबा तो स्लज नाफ्ता की कंटॅमिनेटेड कार्गो. पयलीं सगळ्या लोकांक सांगनी तिणी एक दीस तो म्हणटा स्लज, एक दीस कंटॅमिनेटेड कार्गो, एक दीस नाफ्ता. आतां हेका समज इतलेच आमच्या सड्याकारांचे पडला, मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे पडला, लोकांचे पडला जाल्यार आमच्या सड्यार आमच्या मोगांवान आमोनिया टँक आहा तेजेर तिणी केन्नाच आवाज काडूंक ना. ती इतली डेंजर टँक आहा ती 2000 बिल्डअप केल्ली, तेजी इंटरनल स्टॅग्रिटी पळोवंक ना. आतां 19 वर्सां जाली ती टँक कशी आहा, ती लिकेज आहा, कितें आहा तेजो कसलोच रिपोर्ट ना, इन्स्पेक्शनूय जावंक ना, तेजें कॅलिब्रेशनूय ना आनी एका नाफ्ताचें पडला. अरे ते आमोनिया समज लीक जालें, आमोनियाचें समज कितें जालें, केदो व्हडलो डिजास्टर जातलो तेजेर तिणी केन्ना मोर्चा काडूंक ना, कसलें डेमॉन्स्ट्रेशन करूंक ना, काय करूंक ना. आयज जो आमचो गोवाचो CM आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत इतलें बरें काम केलें. हो जो डिजास्टर जावपाचो आसलो सगळ्या मरीन लायफाक जावपाचो आसलो, अख्खें मरीन लायफ पिड्ड्यार जावपाचें आसलें ना, लोकांकूय त्रास जावपाचो आसलो, ते तिणी सॉल्व केलें. वयल्यान हें ताका एप्रिशिएट करपाचो. हो तेजे कॅबिनेटान आहा, कॅबिनेटान रावन हो तेज्या अगेन्स्ट रावता. म्हाका कळना की डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो गोवाचो CM असले मनीस कित्याक दवरता कॅबिनेटान. असल्या मनशाक चॅक करपाचें जो गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करना. हो ऑपोजिशनाची भुमिका करता. ह्यान पयलीं 5 फावटी नाफ्ता स्टोर जाला हांगासर, 5दा आनी बरो व्हडल्या प्रमाणात नाफ्ता स्टोर जाला. आतां त्यो 2005ची ह्यान पयलीं 2दा 29/8/2009 आनी 19/10/2009 10,000 टन स्टोर जाला. तेच्या पयलीं आनी 3-4 फावटी स्टोर जाला. हांवें ऑलरेडी प्रेस कॉन्फरन्साक डेट दिल्लेली आसा. 5 फावटी स्टोर जाला. तेन्ना कित्याक ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार वालर आसलेले, तेन्ना हांकां खबर ना की नाफ्ता येतालो म्हणून. आनी आयज एमर्जन्सी केस आहा. आयज हो नाफ्ता खंय स्टोर करपाक जाय, सरकारान ऑर्डर काडपाक जाय, कलेक्टराक सांगपाक जाय, मामलेदाराक सांगपाक जाय की स्टोर करा आनी तो नाफ्ता इमिजिएटली ट्रान्सफर करा म्हणून. आयज तुमी संकट काडलें CM साहेबान, पूण आमचो मिनिस्टर हांगासर आमचेर डबल संकट घातला. एक सकयल वेसलीन नाफ्ता आनी एक वयर 8,000 नाफ्ता ऑलरेडी पंप जाला. तुमी आपलो इगो करपाक लागून हांगासर लोकांक त्रासान घालपाची शक्यता. नाफ्ता तेंच्यांनी IRS रिपोर्ट घेतला इंडियन रजिस्टर शिपिंगाचो की टँक सेफ आसा म्हणून, आनी तो टँकान घालपाचो आनी जाता तितको व्हरपाचो. ह्या विशयाचेर आपलो आनी तुजो इगो करून हांगासर आपणाक ऑपोजिशनान कितें म्हटलें आनी कितें म्हटलें तेजेर हो टायम न्हू तेजेर उलोवपाचो. ऑपोज करपाचेच जर आसलेले, मोर्चा काडपाचोच जर आसलेलो जाल्यार वेसल येयल्ली हांगासर, अनमॅन्ड वेसल येयल्ली, विदावट इंजीन वेसल येयल्ली. वेसल हाडलेली तेन्ना वेसलीचें परमिशन घेतलेलें शीप रिपेर म्हणून. शीप रिपेरा नंतर स्लज म्हटली तेका नाफ्ताक. तेन्ना मोर्चा काडपाक जाय आसलो, तेन्ना मोर्चा कित्याक काडूंक ना. आयज सरकार आमच्या सड्या वयल्या लोकांक मदत करूंक सोदता, हेल्प करूंक सोदता जाल्यार तुमी हांगा ओपोज करता. पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी. हांव सगळे हांगासर आमचे गेल्या फावटीचे चेअरपर्सन भावना भोसले, परत कावन्सिलर आहा, म्युन्सिपालिटीचो चेअरमॅन, तांकांय विनंती करता की तुमी रस्त्यार येवपाचे आनी आमच्या CMाक तेंको दिवपाचो आनी हो नाफ्ता जाता तितको बेगीन आमचे वयले संकट हे दूर करपाचें. खरें ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय आसलें थंय जेनिफर मोन्सेरात, बाबूस मोन्सेरातान तेंचो थंय वचून येवन तेंच्यांनी मोर्चा काडपाक जाय आसलो, पूण ते सरकारा बरोबर रावले आनी सरकाराक आयज प्रमोद सावंताक तेंच्यांनी पाठिंबा दिलो म्हणून आयज हो नाफ्ताची वेसल बऱ्या प्रमाणे फ्लोट जावन येयला.
आनी जाता तितकी बेगीन हांगसून हे संकट दूर जाल्यार पुरो आनी आमच्या सडावेल्यांक सुखरूप आनंदान जीवन जगोनी आमचे परशुरामाची भुमी म्हणटा ही आनी गोंय साहेबाचो आशिर्वाद ताका लागून ती वादळां हांगासर येवंक ना हांगा पर्यंत नाल्यार ती वेसल फातरार आसलेली मातशी सुद्दां मुवमेंट जाता जाल्यार ती ओपन जाताली सकलसून आयज जावंक जाल्यार आयज हे संकट दूर जाल्यार पुरो तेज्या नंतर अवश्य इन्क्वायरी जावंक जाय नाजाल्यार ह्यान फुडें अशें जातलें कोणें तरी सांगलें तुमचो पोट लावारीच जाला म्हणपालो बोकडे सुद्दां हाडून विकता म्हणून हांगासर जाल्यार हांगासर कितें चल्लां तेजेर टोटल इन्क्वायरी जावपाक जाय आमी वेवसाय करतात थंय आयज बोकडे विकता फाल्यां आनी कितें विकतले डुकर मेंढरां हाडून जाल्यार मातशें तेजेर इन्क्वायरी जावपाकूच जाय हेजेर हांगसून सुरवात जावपाक जाय इन्क्वायरी आनी